Residents of Surya demanding a high barrier at an accident-prone location where vehicles frequently meet with an accident. They said the first high barrier was installed following their demand through the Gram Panchayat, along with road widening work. However, accidents continue, particularly involving vehicles coming from the lower side. Residents have urged the PWD and local MLA to install another high barrier and strengthen road safety measures. They have also demanded signboards in English, Hindi, and Marathi to warn drivers coming from different states. Residents said police should conduct a panchanama whenever accident damage public or government property, allowing authorities to initiate action for recovery for the damage caused. Their main demand is clear: install a second high barrier and prevent further accidents in Surya. सध्या पावल्या कशा तरेन पळयता म्हाका दिसता आतां ज्यो व्हेकल्स येतात न्हू एक बोर्ड आहा सारको पयलो कॉर्नराक म्हापसा सायडीन म्हाज्या हिसपान जेन्ना स्पीड ब्रेकराक पळय 3 बोर्ड आसतात एक प्रिकॉशन जाय घेवपाक 30 मिटर्स आनी 60 मिटर आय थिंक दोन बोर्ड घालपाक जाय हेजे पयलीं आनी एक नियर द हायट बॅरियर आहा पळय थिंगा म्हाका दिसता ते तिनूय लँग्वेजींनी जशे ग्रॅज्युएट उरतात तिनूय लँग्वेजींनी एक बोर्ड घालपाक जाय सो मातसो तो कॉशन जातलो हिंगासर बाबा एक बोर्ड आहा म्हणटा सो आमी पयलेच फावटी 2-3 पयले स्टार्टींग पॉयंट मिडल एंड ऑन द हायट बॅरियर लक्ष दिवंक ना डायरेक्ट येयलो तो डायरेक्ट येयलो तेका लागता म्हणून फाटल्यान ब्रेक मारता ती मारली ओके तेजे म्हणणें कितें तुमी स्पिडीन आसले म्हणटा स्पिडीन आसले म्हणजे गाडी सेम दोन्ही मुवमेंटाचेर आसली ओके मुवमेंटार आहा सो तुमी शिवोलच्यान म्हापसा सायड मारता ओके तेणे लक्ष दिवंक ना वयर म्हणजे ज्या कंपॅरिंगली आतां पळयत जाल्यार हायट बॅरियराची सायज दिल्या 2.5 सो हेज्याकून एक्सीड आसा हायट रिक्षेची चड ना एक्चुअली माती 10 सेंटीमीटरूच एक्स्ट्रा चड एक्स्ट्रा नासली ओके 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पूण तितल्यात चड खातीर एक्स्ट्रा ना ओके कितें जावपाचें कितें हांगासर बोर्ड तुमी पळोवंक नासले येता आसतना आतां ड्रायव्हर आमकां पळोवंक ना तुमी बोर्ड लक्ष दिवंक ना सगळे लोक लक्ष दिवंक ना रेग्युलर येतालो वयतालो रेग्युलर पयलीं येतालो हे म्हणटा 3 म्हयने जाले म्हणटा हा हेच्या पयलीं हांव रेग्युलर आहलो म्हाका जालें कित्याक हांव थंयच्यान येयलो न्हू ती गाडी पयली हांवें बट हांवें स्लो करूं ना कित्याक ताका लागतलें म्हणून मागीर मातसो आसलो स्पीड ब्रेक स्लो मारला बट तो मागीर धक्को मारला फाटी गाडी आं ती मागीर ते येतल्यात भितर गेली गाडी असं जायत्यो गाडयो आमी पयला हांगा आपडटात हांगा एक्सिडंट जातात लोकांची मागणी आसली तुमचो एक डिमांड आसलो कित्याक जायतो वेळा तुमी हो ग्रामपंचायतीन इशू काडलो की हायट बॅरियर घालचें म्हणून अखेरेक हायट बॅरियर घातलो आनी एक्सिडंटूय आमी जातात सो हेचेर आतां कशा तरेन पळयता तुमी एक्चुली डिमांड आमच्या एमएलएन सॉल्व केल्लो एक्चुली म्हणल्यार आमी की हायट बॅरियर घातलो तेंच्यानी रोड बायंडींगूय जाला पूण आतां कितें जालां पयले म्हणटा सकयल्यान जे मान्यसान वयर येता थिंगा एक आनी एक हायट बॅरियर जावं ते बेगीन करचें म्हणून मागता आमी PWD करचें आनी एमएलएन मातशें हें करपाचें दुसरें जे सायन बोर्ड आसा त्या एकूच आहा इंग्लिशीन घातलें आमचे ड्रायव्हर आसता ते फ्रॉम डिफरंट स्टेट कोण येता इथे हे एक्चुली हिंदी मराठीन जावंक जाय हें घालचें म्हणून मागता आमी आनी दुसरें म्हणून म्हापशेच्यान येता ते थिंगाय सायन बोर्ड घातले आनी हायट बॅरियर घालून मेळचना थिंगा म्हाका आतां केन्ना आमी आतां एक्चुली फाटी PWD इंजिनियरान एक्झिक्युटीव इंजिनियरान पेपराचेर घातलेले की अशें एक्सिडंट जाता आनी पब्लीक प्रॉपर्टी जी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा ती डॅमेज जाता तेंच्यांनी एक्चुली पुलिसान चवकशी हें करपाचें पंचनामा करून तेंचे एक्सिडंट जाला ते हेजेर क्लेम करपाचें म्हणून ते सो वी होप दॅट पंचनामा जाला आनी पुलिसीन हें घेतलां म्हणून नोटीस घेतला हेजी आनी PWDक इन्फॉर्म करचें की क्लेम करचें डॅमेज जाला बिकॉज दॅट इज अ पब्लीक मनी दॅट इज सो पयलो डिमांड आसा की आतां सेकंड हायट बॅरियर घालता येवन आमी पळय आतां सद्याक हांगासर हायट बॅरियर घातला आनी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.